मुडे भोव सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्यांच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळी दवरली. दुसरी समोर्थ चॅप्टर 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस व पांयांक सूज, डायबेटी तेन्सांव कांयच आसचें ना. चल बाय आलिशा. वो सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकळी दवरली. दुसरी समूत 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटी तेन्सांव कांयच आसचें ना. सर्गीच्या बापा, तुझे उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना. आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो. सुटकेचे पुस्तक चॅप्टर 23 वर्स 26. तुझे उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतले फळाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी चॅप्टर 3 वर्सेस 10-11. सर्गीच्या बापा, तुझे उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना. आनी तूं आमच्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुझे उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतल्या फळाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी 3 वर्स 10 वर्स 11. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खुशीचे फळ आमचे वरदान. स्तोत्रा 127 वर्स 3. आनी आमी तुका वाकाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशें झुजाऱ्याच्या हातांत आपले बाण. आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्रा 127 वर्स 4 and 5. सर्वेस्परा, सगल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो. इसायास चॅप्टर 54 वर्स 13. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खोशेची फळां आमचे वरदान. स्त्रोन 127 वर्स 3. आमी तुका वाकाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशे झुजाऱ्याच्या हातांत आपलो बाण. आनी आमी खुशाल आमचो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्त्रोन 127 वर्स 4 to 5. सर्वेस्परा, सगळे तुझे भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दिता. इसायास 54 वर्स 13. सर्वेस्परा, आमी तुका बोजता कित्याक तुझे विचार मोजे पासत शांती दिवपाचे, नोश्ट हाडपाचे न्हय. जेरमियास चॅप्टर 29 वर्स 11. बरें आसा तितले एक संपूर्ण वरदान वयर तावन आमकां येता. देवा तावन आमचेर देवून येता आनी तो आपुणूच कदीच बदलना. आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखांत सांडिना. जाकोब चॅप्टर 1 वर्स 17. म्हूण आमी सत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी संपूर्ण जाली जेजूच्या नांवान. सर्वेस्परा, आमी तुका बुजता कित्याक तुज्या विचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय. जेरोमियास 29 वर्स 11. बरें आसा तितले एक संपूर्ण वरदान
वयतान आमकां येता देवाताय आमचे देवून येता आनी तो आपुणूच कोदीच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखान साडना. जेकब 1:17 म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी सोपून जाल्ली जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोटायेन भरता. 2 तिमोथाक चॅप्टर 1:7 देवाचे कोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उपरासतात तो सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक चॅप्टर 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती मोजे जिवीत चलयता. कोलोस्कारांक चॅप्टर 3:15 आमी केन्नाच कित्याकूच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिलाय तो आत्मो आमकां भिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोटायेन भरता. 2 तिमोथी 1:7 देवाच्या कोरे वळखी विरुद्ध उर्मोटायेन उपरासता वेर आमी मोडून उडयता आनी आमी आमच्या संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकर 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती म्हज्या जिवीत चलयता. कोलोस्कार 3:15 आमी निर्फोळी वावरची नात, वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. इसायास चॅप्टर 65:23 सर्वेस्पराचो संतोष आमचें बळ. नेहेमियास चॅप्टर 8:10 हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक चॅप्टर 4:13 आमी निर्फळ वावची नात, वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. इसायास 65:23 सर्वेस्पराचो संतोष आमचें बळ. नेहेमियास 8:10 हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13 सर्गींच्या बापा बालोंतराचे दूख शिराप आसलो, पूण बापा तुझे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समोर्तीच्या शिरापांतली सोडोवन घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इसायास चॅप्टर 66:7 सर्गीच्या बापा बालांतराचे दूख शिराप आसलो, पूण बापा तुझे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समोतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इसायास 66:7 आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. हे म्हणटा फातिमा म्हणटा मागणे गुरवारपणाचे. सर्गींच्या बापा आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3:13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समोर्तीच्या शिरापांतली सोडोवन घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो, कसलोय तो शिराप जावं तो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू तुवें आमकां साल्वार केली, शिराप कुर्सार किळायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता, आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता
कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडकोळ करता, ओडचोण, गोरपाट वो एबॉर्शन हाडटा, ताका हांव नाकारतां, रिब्यूक कोतां जेजूच्या नांवान. सोम्या, तुझे जिवीत ही आमच्या कुसव्यांत व्हांवता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगीं तुवें मोगान आनी अजापान रचला, तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचे उतर आमी आयकोता आनी आमचो देव सगल्यो देंवचाराच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक एक वायट खबऱ्यो नाटक करून उडयता. सोम्या, आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितांत एक व्हड बदल हाडल्या. आमच्या कुसव्यांत आसा त्या देवाच्या दुता, गॉड्स प्रॉफेट हाचे उद्देशी. हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोणशा कोणशांनी परगडटले. जेजू, आमी तुज्या उतराचेर विस्वास दवरता आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्वीकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा, आमी तुजो मोग कोत्ता, तुका दिनवास दिता. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो श्राप भुरग्या जायना जावपाचो, हो श्राप गोरपाटाचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रियां आपलो वावर सारको करतात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगे सारकें 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणें आमी काळजाचे खोलायेक थावन करता. जेजू तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Okay, आयज आमी कित करया? आमी सदां उलयताय ते भाशेन मोगा खबर उलया. कळ्ळें? बोगसण्या वरवीं मोग येता. एक पाड्यान बोगशिलें बरेंपण येता. कळ्ळें? आनी आमी जाणाय आमगे देव मोग. देवा वरवीं मोग कितले वायट कर आमकां फाव ना देवागे मोग. पूण देव आमचो कितू मोग कोत्ता आनी इतू मोग कोत म्हूण ताणें आपणागे पुता पासून धाडलो आनी पुता इतुलो त्रास दिले आनी इतुलो सोंसू पडलें आनी तो पूत फुरसार मेलो आनी ते निम्मण रोगता आनी उदका थेंब पासून आमचे पासत वारोयलो. आनी फकत आमकां दाखोवपाक हय आपूण आहा, आपूण तुमचे पासत जियेला आनी तुमचे पासत मेला आनी आपूण मेल म्हूण सगळे अधिकार सगळो पावर देवान आपणा वरवीं तुमकां दिला आनी पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी हे भाशेन तो आमकां सांगपा सोदिता कित्याक आपूण गेल्या पासून तो पवित्र आत्मा तुमचे भितर आहा तो भितर तुमचे जियेत तुमगे जिवीत बदलूं सोदीत तुमकां उलोवपा सोदीत तो पवित्र आत्मो तुमकां सांबाळपा सोदिता आनी सगळे कितें तुमकां जाय तें तुमकां दिवपा सोदीत म्हण. कळ्ळें? आतां आमी 1 जॉन 4:7 घालया बाबा. Four verse 7. 4 verse 7. 1 John chapter 4 verse 7. तर वाच. म्हज्या अपुरबाईच्या भुरग्यानो एकामेकाचो मोग करुया
कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच आणि जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यान आणि देवाक वळखतात. आता आमी हेस बरोवपा वाचपा एकदम सोंपे न्ही. आनी स्पेशली देवागे उतरां आहा तेदो न्हू आमकां कोण मोग करपा दिता ना. सगलो लोक आमकां बोट दाखयता. चोय आनी तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. चोय आनी तूं हें कोत्ता. चोय आनी तूं सगळें तुजें येता पोत्ते. तें बरें ना, सगळें वायट येता. आनी देवागे मोग कोत्ता न्हू देव आमकां टेस्ट येताय. पूण देव आमकां कितें सांगता, कांय बी नाका, येयलें जाल्यार कितें जालें, हांव आहा न्ही तुजे बरोबर. तुका कित्याक भिवपा जाय. तेणें म्हणल्यार कितें जालें, ती तुगे कोणू, तूं मुगेलें. तुगे इनहेरिटन्स मुगे घरां आहा. तुगे रायट, तुगे दिरेत मुगे घरां आहा. तूं मुगेलें, मुगे राणी तूं. तें कोणू तुगेलें. सो डोंट वरी. ते भाशेन आमकां देव सांगता. पूण आमी जेन्ना तें वायट आमचे भितर आहा तेदो न्हू आमी देवा वळखनाय. ते तो दुसरे स्क्रिप्चर म्हाका 9. सो तेदो आमचे मद भितर आहा, बिटरनेस आहा तेदो न्हू, आमचे मदें राग आहा तेदो न्हू, क्रोध आहा तेदो न्हू, आमी देवा वळखनाय. कित्याक देव मोग. देव एक एक स्टेप आमचे बरोबर रावपासून दिता आनी तो मोग आमकां आमचे ओतोवपासून दिता. आमकां भितर आहा पूण तो मोग तो एक्टिवेट करपासून दिता आनी सांगपासून दिता. चोय हो मुगे आवाज, हो मुगे मोग, हे मुगे काळीज, तुगे काळीज हांवें मुगे मोगान बोल्लां. कळ्ळें. आनी तो सामको आमगेलें एटेन्शन घेवपासून दिता. मोग कोर आसूं. तो रागान येयला तुका, इट्स ओके. तूं मोगान वच, तूं रागान वच नाका. ते सगळें मागीर कितें जाता, आमगे टेस्टिंग जाता. आनी स्पेशली तूं देवागे उतर आयकूं वयता, देवागे उतर शिकपासून दिता, देवा फॉलो करपासून दिता, तुजे बारबो ती एटॅक येताच आनी तुका सोडना. चोय वाच बाय 9 दिसत म्हाका तें. आपल्या एकल्याच पुता उदेशी आमी जिवचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापेज जालें. प्रेज गॉड. एंचो 8 जी कोण मोग करिना. प्रेज गॉड. येस. जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. वय. आतां जोरी कोण येता तुका तुजे एटॅक करपा, तुवें म्हाका म्हणलें टा वय उलयता आनी सारकें आमगे तोंड उगडटा ओतून दिवपाक न्ही. कित्याक आमी ह्युमन बिंग्स. सो आमकां तें म्हणलें तें वायटान म्हणलें जाल्यार आमी वायटान सामकी हें जाता. पूण मागीर कितें जाता, तो होली स्पिरीट आमचे भितर आहा तो आमकां कन्विक्ट करता. अरे हें मुगेलें. तूं कोणागे लँग्वेज उलयता, तूं कोणागे भास उलयता. हांव हे भाशेन उलयतां तुकोडे ना न्ही. हांव तुजो मोग करपासून दिता न्ही. तूं ती भास उलयता ती आमी उलयन गेली उलयता आसतना तो आमकां कन्विक्ट करता. ती भास मुगे न्ही, तूं मुगेलें. सो ती लँग्वेज तुका सोबना. तुका तुवें मोग दिवपा जाय त्या मनशाक. कित्याक ते मनशा म्हजी ओळख ना, तुका म्हजी ओळख या. ते मनशा समजना कित कोन उलोवपा म्हूण. तुका समजता. तुका हांवें शिकयलां, तुवें मुगे उतर वाचिलां, तुका मुगे उतरां समजणी आहा. ते मनशा ना. मागीर तुवें मोगान रिएक्ट केलें म्हणटरी तो मनीस आनी चाड वता. अरे तुका आनी कितें जालें, तूं हे भाशेन आहलोलें, तुका आनी कितें जालें. सो सगल्या टायमार आमी देवा घेवन वताय, आमी देवा रेप्रेजेंट करताय. आनी जेन्ना आमी ते मोगान ताका रिप्लेस करताय, राग बिटरनेसान येता तेदोना मोगान रिप्लेस करताय, तेदो आमी मागीर रोमन्स 8:31 हें करताय. सो आमचे बरोबर तो देव आहा. इफ when God is with us, who can be against us? So Romans 8:31. सो हे भाशेन आमी समजताय की ते आमचे बरोबर देव आहा.
आमी देवागे भुरगीं आनी आमगे देव मोग. आमी कितलें पातक केल्या पासून आमकां देव वायट कोन्ना. वाच बाय. हे सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? प्रेज गॉड. करेक्ट. सो देव तर आमचे वाटे आहा, तो आड येत तो कोण आसतलो आमचेरी? आनी तो आमकां कित्याक लागतलो? कित्याक आमचे बरोबर देव आहा. देव आमकां शिकयता, देव आमचे बरोबर चलता, देव आमच्या हातां धरता, देव आमकां आपणागे वेंग मारता. सो आमकां मनशागेलें बिटरनस डील करपाक कित्याक जाय? सो आमी सदां उगडास करपा जाय. तो आतां म्हजे इतलो मुगे घरची इतू वायट येताय म्हजे, इतू वायटान म्हाका ट्रीट कोत्ताय. पूण आनी ते मागीर तुका भितर कितें जाता हाता, ते तुका भितर पेज हाडटा. तुगे काळजाचें एकदम वजन येता. सो जेन्ना तूं चिंतिता इट्स ओके, कितें तुवें स्ट्रॅटजी घेवपा जाय तें अवॉयड करपाक. कित्याक ते उलयलें म्हणटरी घरान झगडी जाय न्ही, की तूंच सासमांगेली सुनेंगेली झगडी जाताय. आनी मागीर सासमायन हें म्हणलेलें आपूण ती केन्ना बोगशिपाना. अरे तीक बोगशी ना जाल्यार ब्लेसिंग कोणागे ब्लॉक जाता, कोणागे बेसांव बंद जाता, तुका त्रास जाताय. ती म्हणली ती गेली. सो ते भाशेन आनी सोद्दें होरें घरां अशें करून प्रॉब्लेम जाता तें सासमायक लागून मागीर घोवा इफेक्ट जाता. कळ्ळें? तें मागीर सगळें घुस्पोता कनेक्शन. सो देखून आमी सोदां देवागे उतराचो उगडास करपा जाय. आमचे बरोबर देव आहा जाल्यार आमचे कोण वायट जावपा जाता? जरी देव आमचे वाटी आहा, आमचे आड कोण आसतलो? कोण ना आड आमचेर. आनी आहल्या पासून देवागे उतरान आमकां सांगिल्ली आपूण आमचे बरोबर आहा म्हणून. देवागे उतरान आमकां सांगिल्ली जेजू वरवीं आमी कोणटीं तागे राज्यांतू. सो आमकां भिवपाक कसली गरज ना, कित्याक देवान सांगिलां मोग कर म्हण. हेर सगळें देव हँडल करतलो. आनी आमी मोग कोन्नासतना आमी रागान वागताय. कित्याक एक पाटी आमी वाचताय, सगळें देवागे उतर वाचताय, सगळें कोत्ताय, पूण प्रॅक्टीस करपा वेळार आमी विसरताय सगळें. आमी सगळो वावर केलो तो निर्फोड कोत्ताय. कित्याक आमकां मोना नवसोरणी करपा आमकां एकदम अस्कोताय. आमकां जायना मोना नवसोरणी करपाक. आमगे मन नवसोरूं आमकां एकदम त्रास जाताय. कित्याक तो सैतान येता चोरूंक, मारूंक आनी निसंटण करूंक. तुगे बरपण जालो ते सैताना नाका न्ही. तूं एक पाट देवागे उतर वाचूंक गेलें, ताणें कशेय पाटून तुका अटॅक करपाकूच जाय, कशे भाशेन तुका फॉलो करपाकूच जाय ताणें. आनी तो एक पाट फॉलो केलो ती सगळी दुस्पूट. सो देखून जोरी आमचे बरोबर देव आहा, आमकां आनी कोण ना. आनी जोरी आमी देवा सांगनाय जाल्या पासून आमकां कितें जाय तें देव आमगेली एक आनी एक गरज जाणो. देवा सगळे आमगे गरज खबर आहा. आमी देवा सांगपा नाका. आमी देवा सर्व कोत्ताय तो, आमी देवा नमस्कार कोत्ताय तो देव मेलो देव न्ही, तो जिवीत देव, जिवंत देव. तो आमचे भितर जियेता. तो आमचे बरोबर आहा. तो आमकां उलयता. आमी उलयले जाल्यार तो आमकां उलयता. आनी आमकां कितें उणेपण आहा तें, कितें उणें आहा तें तो जाणो. आनी रोमकारांक 8 न्ही, थिंगाचो या सकल नाम वयर असो 9 and 10. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयबाच्या वंडवण्या पोरमोणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सवें तिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच
ज्या मनशा सोवे क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय, पूण जोर क्रिस्त तुमचे सोवे आसा, तुमची कूड पातकाक लागून मेल्यारूय आपणाक मानवलेली देवान तुका करून जिवी दवरूंक तुमचे सोवे आत्मो आसा. प्रेज गॉड. सो सगळे सांगतचोय तुमचे जिवीत मनशा सोयबाचे वंडोवणी प्रमाणे न्हय, पूण कित्याक चिंत इमॅजिन कर तूं आतां तुज भितर देव जियेता, त्या मनशागे वंडोवण्यो कोत्ता तो तेंप तुगेलो काबार जालो, तुगे जिवीत आतां बदलला, आत्म्यान तुगे जिवीत आतां आत्म्यान बोल्ला, तुगे जिवीत आतां देवा बोगले जाला, आनी सगळे ते मनशागे आत्मो सगळे मनशागे जिवीत आहा ते क्रिस्तागे आत्म्या वरवीं क्रिस्तागे आत्म्या भाशेन सारखे क्रिस्ता भाशेन जाला, कित्याक तो तेगे आत्मो आमचे भितर आहा, कळ्ळें. आनी आनी देखून पूण जोर क्रिस्त तुमचे सोवे आसा, तुमची कूड पातकाक लागून मेल्यारूय आपणाक मानवलेली देवान तुका करून जिवी दवरूंक तुमचे सोवे आत्मो आहा. सो कितें पातका पासून तुमी पडले जाल्यार तुमकां तो आत्मो देवा कनेक्टेड आहा. देव तुमचे बगले जियेता, देव तुमचे बरोबर जियेता. आनी मागीर इकरचोय कितें सांगत तो जाणे जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, ताचो आत्मो तुमचे भितर रिगून आसा जाल्यार जाणे जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तोच तुमचे सोवे जियेतेल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जीवन करतलो. प्रेज गॉड. सो सगळे जेजू केलते तो आमकांय कोत्ता. तो ताच्या म्हणपा जातालें आवय आमी मनशा डिस्क्रिमिनेट कोत्ताय न्ही, आमी मनशा म्हणजे कितें कोत्ताय सेपरेट कोत्ताय. आवय बरे रिच मनीस आसल्यार एक भाशेन कोत्ताय, मातशे गरीब आसल्यार ताका दुसरी भाशेन कोत्ताय, म्हणजे कोत्ताय. इट इज सोयमीक, कळ्ळें. आनी मागीर पूण देव चोय सगळें बरेपण आमकां दिलां, आमकां सगळें बरेपण दिलां. आनी आपणागे भुरग्यां भाशेन ताणें आमकां आपल्यागे पुता दिल तितलें आमकां दिलां, आमचे भितर घालां. आपणागे पुता स्पेशल केलो ना, तुका जाय जाल्यार मुगे पुताको माग म्हण सांगलो ना ताणें. आपणागे पुता दिल तेंच आमकां दिलां. आनी जेजू आपूण गेला आनी आमकां पवित्र आत्म्यान बोल्लें, आपणागे मोगान आमकां बोल्लें, आपल्यागे आत्म्यान आमकां बोल्लें, जाल्यार आमकां कितेंच उणें ना. आनी तो आत्मा आहा जालो म्हणटरी आमकां उणेंपण ना, लॉज ना. 10 घाल बाबा, रोमन्स 10. दॅट्स वॉट आय वॉज लुकिंग एट. सो ओय आमकां कितें उणेंपण ना आनी आमकां तो लोचे घालपा दिवपाना. सो 10, 11. सो 10, 9 and 10 करूया. कोरेन्स जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजान तावन बाबार्थ दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजान तावन बाबार्थ दवरून आमी देवाक मानवलेली जाता, तोंडान उच्चारून आमकां तारण मेळटा. आनी मागीर इकरचोय. कित्याक ताचेर बाबार्थ दवरता ती सोगलीं कदींच लोजेक सांपडची नात, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. थंय काय बरें तुका कितें सांगत तुका पवित्र पुस्तकू. तुका तागे उतर तुगे काळजां सांबाळ, तुगे तोंडान उच्चार. ते म्हणल्यार कितें
तुझ्या तोंडाक तुझ्या मनाक सगळ्या जेजू तू तेजे भाशेन जियोपा शिक तू जेजू भाशेन जाव तुगे ते उतर उलयत ते काळजांतो भायर सोन दी तुगे जिबेचे भायर सोत्त सारखे कोण नाका ते उतर कितकोन येता आयकून आनी आयकून आनी आयकून हिंगात 17 गेल्यार सांगता देवागे उतर कितकोन येता आयकून आनी आयकून येता सो ते तू आयकोत आयकोत तितूंतल्यान तुगे काळजां भितर पावता काळजां भितर पावले म्हणटरी तुजे केन्ना प्रॉब्लेम येता तेतून तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता म्हण बाबा म्हणटोच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आणि संदेश कानार पडप क्रिस्त परगटणे वरवीं होय तो संदेश ऐकील जाल्यार पोतून पोतून आमी कितें एक एक पाटी आमी म्हणटाय चोय न्ही सदां तिगेले घरांत तेंच उलयता तें केरें 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 कोत्ता सो तें तुका एक एक पाटी जाता एकदम तुका एफेक्ट जाता घरां कोणें अशें करून प्रॉब्लेम केलें तुका तें अफेक्ट जाता तुगे काळजां एकदम दूख जाता सेम वे तें उतर तुगेलें तें आयकून कित्याक देवागे उतर बरेंपण देवागे उतर संदेश देवागे उतर जिवीत देवागे उतर मोग जरी तुवें देवागे उतर देवा भाशेन देवागे आत्म्या वरवीं आयकून तर तुवें तें अब्जॉर्ब केलें जाल्यार तें तुगे काळजां भितर उरता आनी त्या काळजां तो भायर सरना कित्याक काळजांत तुगेल्या देवाचो मोग ओतयला सो कितें कितें येता तुका राग येता आनी तुका उलोवपा जाय पडटा तुज्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता राग भायर सरना तो मोग भितर आहा तो भायर सरता तो मोग भायर सरलो म्हणटरी दुसऱ्या तुजे वरवीं जेजू मेळटा दुसऱ्या जेजू तुजे वरवीं जेजू उजवाड मेळटा जेजूगे मोग मेळटा आनी जरी तूं हें सगळें कोत्ता इतलेशें मातशें एफर्ट कोत्ता कित्याक फाटलें तुगे जिवीत सगळें गेलें तूं आतां नवसोन न्ही जालें तुगेली नवी मनीस जाल तूं आतां सो फाटीं आहलो तें जिवीत गेलें सगळें तुवें केलें म्हणटरी उतर तुका सांगत चोय 11 सांगत तुका सगळें हें तुवें केलें म्हणटरी हो संदेश तुवें पाळलो जाल्यार ताचे भावार्थ दोत्तात ती सगळीं केदींच लॉजीक पडची नात म्हणजेर आपूण तो केन्ना लॉस जावपा दिवपाना केन्ना कोणाकू लॉजीक क्वेश्चन विचारून दिवपाना कित्याक तुगे इंटेंशन देव जाणो देव जाणो तुका आपणा फॉलो करपा जाय देव जाणो तुज्या मनाक कितें चलत तें जरी तूं म्हाका मुगे सेवा करपा सोदिता वो तूं नांव जोडपा सोदिता तूं मुगे सेवा करपा सोदिता वो तुका शो करपा जाय म्हाका हें जाता तें सगळें कितें आमी मनीस न्ही आमी ते भाशेन कोत्ताय जायत पाटी सो देव आमगेले मन ओडखून जाणो आनी कित्याक देवान सगळे गुण दिले आमकां देवान आमचे भितर घाले गुण आनी ते आमी देवागे काम करूं लागले म्हणटरी सगळे ते गुण हें जाताय सगळे ते गुण उजा जाताय सगळे ते गुण उजा जाताय देवागे गुण ते देवागे गिफ्ट देवागेले गिफ्ट ते देवागे प्रेझेंट ते आमकां सो ते मागीर सगळे देवा पासून उजा जाताय आनी जरी आमी ती सगळी ग्लोरी आमकां गेली जाल्यार कितें जाता ती आमकां तो मजुरी आमकां ती मजुरी आमकां ऑलरेडी मेळ्ळी आमकां तेजो रिजल्ट ऑलरेडी आमी संवसारान घेतलो जरी आमी देवा वयर काडीत रावली देवा हें करीत रावली आमगे कितें जाता जिवीत ल्हान जाता आनी मागीर देवागे नांव वयर जाता सदां आमी देवा वयर काडपा जाय कित्याक देव जिवंत जिवीत मोगाड आनी आमचेर तो सदां प्लेजर घेता आमचे वरवीं तो खुशालकाय भोगपा सोदिता आमचे वरवीं आनी आमगे कुसव्यां तो केन्ना वायट करना सो ते कुसव्यां आमगे ती बेसां ऑलरेडी घालें आमी वाचिल्ली काल एफेसियन्स 1:3 ती आमकां बेसांव तेणें ऑलरेडी दिलें आनी आमकां सांगिल्लें ताणें तुका भिवपाक गरज ना इट्स ऑलरेडी डन एंड फिनिश्ड सगळें आपूण तुमचे वसत केलां
आणि का बर जाला आणि काय उरलो ना तुमचे पासत करपाचे. होय वाची. सगल्या आत्मिक देण्यांनी उंच सोर्गी क्रिस्ता सोवे आमकां बोरल्यांत त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाकाणणी दिनवासनी. प्रेज गॉड. 4 वाच बाबा. आपणा सामकार आम्ही पोवीत आणि पातका मेकळी माई मोगाची जावचे पासत क्रिस्ताकडे आमच्या एकवटा उद्देशी आम्ही आपली जावंक संसार रोजचे आदीपासून ताणे आमकां विचून काडूनच दवरलेली. प्रेज गॉड. संसार रोजची आदीपासून ताणें आमकां विंचून काडून आणि सगळे बेसांव आमकां बोलले संसार आमी जल्मूच पयलीं पासून आमकां तांणी बेसांवांनी ऑलरेडी बोलले. सो आमकां भिवपाक कांयची गरज ना. पूण आमकां एक गरजेच जाय वावार्थ. कित्या हे सगळे आतां आमी बेसांवान बोलले म्हणटाय पूण ते बेसांव आमकां दिसती पडनाय न्ही. ती आमच्या दोळ्यांनी ती बेसांव आमकां दिसती पडनाय. पूण दिसती पडटली जाल्यार आमकां भावार्थाचे दोळे जाय. आमकां भावार्थाचो आर्स जाय. आमकां सगळे समजिकाय जाय. समजिकाय आहा आमकडे पूण ती समजिकाय पासून आशिल्ली म्हणटरी भावार्थ जाय. ते सगळे एकठांय करपाक आनी भावार्था वरवीं ती चाय घेवन आमच्यान ते देर उगडपा जाता. कित्याक ते देर उगड जाल्यार थिंगा जेजू आहा. सो ताका जाय आमी देर उगडून सगळीं बरे भाशेन आपणांगे ओरण्यांत भोंवलोलीं, आपल्या बारबर जियेलोलीं आनी त्या पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो त्याच सांगातान आमी मुखार गेलोलीं. आनी त्याच सांगात कोत्तो जाल्यार आमकां स्टेप बाय स्टेप भावार्थ जाय. भावार्था वरवीं आमकां जायना तेगे इश्टागत करपाक. भावार्था बगोर आमच्यान तेगे फ्रेंडशीप करपा जायना, तेगे ओळख करपा जायना, आमच्यान जायना तेगे हें करपाक. पूण तो आमचे भितर आहा आनी आमकां उगडास कोत्ता. आनी आमकां उगडास कोन्न नाल्यार पासून आमी आतां म्हणलें आमी सगळीं बिजी आनी हें करपा जाय तें करपा जाय आमकां सगळें. पूण तिगे एक म्हणटो तो आमी आतां उतरां हायल म्हणटरी तो म्हणटलो ओय आनी मुगे कितें तुका सगळें करपा जाय आनी मुगे केदो कोत्तोलें. मुच बोगले तूं केदो येतोलें. हांव रावत तुका जाणो. तुका हांव तुजे बोगले बसूंक दिता. तुका उलोवपाक दिता. तूं केदो येतोलें. सगळो संसार तूं कोत्ता 24 hours. 24 वरां सगळीं कामां कोत्ता आनी मागीर तूं खासा जाता आनी मागीर तूं न्हिदेता. आनी मुगे टायम खंय गेलो. आनी तो होरें ताका दूख भोगता. सगळें करपाक तुका टायम आहा पूण मुज बोगले बसपाक तुका टायम ना. आनी हांव तुका सारको आशेतां. हांव तुका सांगपाक सोदितां. तुका हांव उलोवपाक सोदितां. म्हाका तुगे आवाज आयकपा जाय. तुका शांती दिवपा जाय. तुका चड कांसा जाता, चड काम कोत्ता. सो तुका म्हाका सांगपा जाय. तुका मुगे सेक्रेट तुका उलोवपा जाय. देखून तो म्हणटा हांव तुका उलोवपा सोदितां, तुगे सांगात घेवपा सोदितां. पूण ते 24 वरां भितरी मुगे काम सुबेज. मुको आनी कांय ना देवा दिवपाक. आनी तो म्हणटा सगळें आपण तुजे पासत केलें. तुजे पासत संवसारा येयलो. तुजे पासत मेलो. फुरसार मेलो आनी सगळें आपणें काबार केलें. सगळें सोंपाडलें. इट इज फिनिश्ड. सगळें आपणें तुका दिलें. आनी निमाण कोडें तूं एकलें जायना जावपाक तुका आपण पवित्र आत्मा पासून दिलो जाल्यार तुगे सांगात हांवें केन्ना सोडलो ना. पूण तुवें कितें केलें. तुका टायम ना. तुका एकलो मनीस आहा सामको व्हेरी पर्सनल आनी व्हेरी लवींग
एकदम तुगे सांगात सोडना तसो मनीस हा, पण तो तुका नाका. तू दुसरे कडेन धांवता, संसार सोदून धांवता, आनी तो टायम आहा तो तू इबाडटा. सो तू यो म्हणटा, मुच बगले राव म्हणटा, मगे वेळ हें कर म्हणटा, आनी तेदोन ती सगळीं बेसांवां तुका आहाय ती तुका त्या पवित्र दोड्यांनी आत्म्या वरवीं तुका ती तुज्या दोड्या मुखार येतली म्हणटा. आनी तुका भावाडटा तुगे दोळे उगडटले म्हणटा. जरी तू मुको टायम स्पेंड करना जाल्यार तुका कित कोन्न कोडटलें, हांव हूंय आहा म्हूण तूं सोदूं वयतलें. देखून तू थिंग दिम घाता आनी तू मागोता, तू मागोता मागोता, मागून पासून तू कांसा जाता. पूण आपणागे जर्नी एकदम सिंपल. आपणागे जर्नी फकत माये मोगाची. आपणागे जर्नी तू हेच पयले पासून आपण तुका रेडी करून दवरल्या. पण तू ती वाट सोदता आनी तू अवघड वाट आहा ती दोत्ता. मुगे वाट चुकोता. आनी हे भाशेन आमकां तो बरे भाशेन तो सांगपा सोदिता. कांय तुका भिवपा गरज ना, तुगे सगळें काम जालां. पूण तुवें भावार्थान तुका दिसती पडना तें दिसती पड सारकें करपा जाय. तू भावाडता दोड्यान आमकां कांय दिसती पडना, पूण आमकां दिसती पडटा कित जालो ना तें. दोतरागे रिपोर्ट, दोतरागे हें, दोतरान कित केलें तें, दोतरान कित सांगिल्लें तें, कानाको येता आमगेल्या. देवागे उतर कानाको येना, देवागे उतर पयस वयता. सो आतां आमी निचेव करपा जाय आनी देवा आमगेली देवा मदें आनी आमचे मदें सोयरीगत करपा जाय. आनी तो टायम तेका दिवपा जाय. तेगे टायम कोणेंय चोरून व्हरपा जायना. तेगे टायम तेका दिवपा जाय आनी ते वरवीं आमी ती इश्टागत, ती सोयरीगत वाडोवं जाय, वाडोवपा जाय आनी चडोवपा जाय. आनी तेगे आवाज आयकून शिकपा जाय, तेका उलोवपा शिकपा जाय. हांव हें तुमकां सांगना, म्हाकाय सांगता. ही सगळें आमगे सुबे जाताय कामां आनी मागीर तेका टायम उणो जाता आनी तो आमकां बसून उलोवपा सोदिता. तो आमगे आवाज आयकूं सोदिता. तो आमकां उलोवपा सोदिता आनी सांगपा सोदिता. देखून तो आमचे भितर येवन जियेता. आमचे भितर येवन जियेता आनी आमी तर भितरल्यान पोकी हाय जाल्यार आमकां कितकोन जातलें देवागे उतर दुसऱ्या दिवपाकू. आनी ताका लागून आमकां विचून काडलें ताणें. ताका लागून जोण एकल्यात आमकां सगळ्या जोण एकल्यात. हिंगा हाय आमी बेस्ती नाय. पूण कित जालें, तूं कित्याक येयलना, कित्याक बेस्ती कितको बेसांव मेट्टली तुका, देव कितकोन हें कोत्तलो एशें कोन्न उतर दिवपाक. कळ्ळें आपणागे वाट दाखोवपाक. कित्याक तो वाट, तो सोत आनी तो जिवीत. आनी तेजे भायर आमकां वाटूय कोणना, आमकां सोतूय कोणना आनी आमकां जिवीतूय ना. आमी सारकें मेलोली. आनी सगल्यो फोट्यो, सगलो रिपोर्ट येता, निसंटोन करपा येता तो चोर येता तो. आनी सगलो काडूंक मुखार वाट दिसती पडना. आमी एकू कडेन उरलें थिंगा मुखार वचपाक कोणना, कित्याक मुखार सामकें व्हरोणें पॅराडायस देवान आमकां रेडी करून दवरला. पूण वाट दिसती पडना, आमचे सारको काडूंक येयला. सो स्टेप बाय स्टेप आमी जिवीत बोदोवया, बोगसण दिवया, मोगान जिवीत जियोया आनी जेजू सारकें जिवीत घेवन आमी मुखार स्टेप मारया. आनी ते वरवीं आमी आमचे देव बेसांव ओतोयत ती आमी घेवपा रेडी जावया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तुगे कितें आहा फातिमा? होय सिस्टर. होय सांग सांग. प्रेज गॉड. सारकी सांगो सारकी ओडोसोन होय सांग 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 सांग. सिस्टर मुगे नो लायफा म्हाकाय बी एक हिंगा थोडे दीस जाले म्हाका एश कोण फोन केलो म्हाका कित कितें उलोवपा लागो. हांवें तेका पयलीं म्हाका राग येयलो सामको, कितें आयकोत काय म्हण. यू जस्ट शट अप म्हणलें आनी सारकी तेका हें करूं लागलें. मागीर न्हू हांव नोको तूं कितको सांगता होली स्पिरीट एश कोन आमकां सांगत म्हण तूं. सो हांव कन्विक्ट एश जालें आनी मागीर हांवें म्हणलें थँक यू, गॉड ब्लेस यू, थँक यू, गॉड ब्लेस यू केली. आनी तोच बेजार जालो तेणें फोन कट केलो. एंड आय वॉज एट पीस. I was at peace. Jesus. Yes. At least he got that word of God.
या स्टार्टिंग मातशें राग येल म्हाका म्हणजे हांवें म्हणलें यू शट अप यू लिसन टू मी म्हणून हांवें अशें करून स्टार्ट केलें मागीर म्हाका हांवूय हें जालें मागीर म्हणलें ना थँक्यू गॉड ब्लेस यू थँक्यू गॉड ब्लेस यू सो तूं आतां म्हणलो होली स्पिरीट आमकां सांगता म्हणून कन्विक्ट कोत्ता न्ही तुका तेंच जालें तुका उगडास केलें ताणें कितें उलयता तूं म्हणल्या भशेन न्हय सेम म्हाकाय तशें जाता सो कन्विक्ट सो वी डोंट हॅव टू वरी ही इज डीप इनसायड ऑफ अस पण जोरी आम तर तुवें आतां ते स्ट्रेट अवे तूं रिस्पॉन्ड केलें चोय ताका ओके आतां तूं मुडीत रावलें तूं इमॅजिन कर तूं खूंय पावता तुगे जीब खूंय पावता आसलो ती ओय तेंच न्हू आमी कितें म्हणलें मागीर तो मनीस आनी कितें म्हणटा आनी कितें म्हणटा आनी वय कितें वय 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 when you say the word of God तेका तो हें जाता तो हालोता आनी तो आपूण शांत आपूण जाता हें जाता ये आनी वय नाका आसलो उतर बाय सोदताय थँक यू जीसस गॉड थँक यू जीसस येस आलिशागे कितें हा गो बाय आलिशान आतां मातशें उलोवपाक जावपा जाय मातशें लॉज कुशीन काडपा जाय तुगे भितर कितें आहा तें मागीर भायर सरना आलिशा ओ आलिशा हॅलो कितें आहा सांगपाचें ना सिस्टर अंडरस्टँड जाता गे वय वय ना ना तूं बरें हा गो तूं तुका मातशें चाय दिवपा जाय तूं मागीर जालें चॅम्प प्रेज जीसस ओके आतां क्लोजिंग जायते पाट आत्ती उडो सांगना त्या सिस्टर उडो कितें सांगलें सो जायते पाट लोक दुसरे खबरू कोतायच आतां ते तीच पोत पोत हिंड मातायच जाय वय वय आमगे सायडीन आसूं नेबर आहाय ती सदां ती हिंड मार आमचो आम केअर कोनाय ते सारकें सांगला ते एक्झॅक्टली वय सो ते उलयत त्या मनशा उलयत रावन दिया वय सो आम त्या मनशा केअर करपाची रे पण तेंक उलयत तेम उलयत रावन दे उलयत रावन दी वय आनी कोण म्हाका अशें करून सांगिल्लें सिस्टर मातशें एक पाट आयकिलें न्हू सो ते मागीर काल सांगताय तोपताय वय ना म्हाका अशें कोणी सांगिल्लें सिस्टर मातशें मुगे सासूमायको उलय हांवें म्हणलें कितें जालें सासूमाय मिसा गेलो कडेन ते शेजऱ्यांनी सासूमाय खबर सांगिल्ल्यो हें करूं जाल्लोलें तें कित्याक करना त्या दोतोरा बोले कित्याक वचना सगळें ते सासूमायक गुणायली सासूमाय घराको येवन केलो उजो सो आतां तें म्हणटा आतां तोंड कितको बंद करपाचें ती येवन सारकी आपणाची अटॅक करता जाल्यार आपण कितको तोंड बंद करपाचें हांवें म्हणलें आसूं आनी आतां तूं उतरां आहा न्ही तुवें उतर घेवपा पडलो ना ते सासूमायकांनी हें करून लोक चाडयतो न्ही सासूमायकू सो ते भाशेन पूण लोकांगे कितें तांकां ओळख ना न्ही उतराची आनी होरें हट जाताय ती उतरां एक आपूण एक डील करता दुसऱ्यागे पूण तुगे प्रॉब्लम आवन तेंगे प्रॉब्लम सुबेज ती मागीर एडवायस कोत्ताय तुका नाका ती एडवायस कोत्ताय सिस्टर आतां हय आमी स्ट्रॉंग उतरांत स्ट्रॉंग रावपा जाय कित्याक आज एक मनीस येयलो हाल दुसरो येतलो हाल तिसरो तूं लोकांक डील कोत्तलो इट्स बेटर यू स्टे इन द वर्ड आनी तुका मागीर कांय लागना आनी भुरगीं येवपा नाय म्हण 3 जाणांय तो देव तांकां खबर आहा ओय खबर आहा हय सिस्टर सारकें खबर ती कितें आमगली सासूमाय केन्ना अशें भायर वचोन तेंच बरें बसता आनी खबरू आयकता आनी मागीर आमकां सांगता तुमी कितें केलां दोतोराक दाखयलां आनी कितें तशें करून आगे तूं कितें देवाचें विश्वास कर दिसना देव आमी येतलो भुरगो ऑलरेडी येयलो सो कितें जाता सारकें सांगता तसो तांगे मागीर आसोता आसून ती काबार करता प्रेज गॉड प्रेज जीसस प्रेज गॉड चल आतां क्लोजिंग प्रे कोण कोत्ता सिस्टर प्रेज गॉड ओके प्रेज गॉड बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाला बापा तुका अर्गानी दिनवास मोगाला जेजू तुका अर्गानी दिनवास मोगाला पवित्र आत्म्या तुका अर्गानी दिनवास ह्या वेळा पासत हे अमोळीक वेळा पासत बापा तू सगळोच मोग बापा आमी तुजी मोगाची भुरगीं प्रेज गॉड बापा तुझे विचार आमचे पासत शांती दिवपाचे नोश्ट हाडपाचे न्हय बापा तुजी येवजण आसली बापा आमी ही शिकोवण आयकूंक तुका अर्ग आनी दिनवास आमकां हांगासर एकठांय केल्ल्या पासत सिस्टर मारिया वरवीं तुवें आमकां तुज्या उतराची तुज्या मोगाची खोलायेन आनी साद्या उतरांनी आमकां शिकोवण दिली तुका अर्गां बापा थँक यू जीसस
Thank you, Holy Lord. Spirit. Thank you, Jesus. बापा तुका अर्गां तुवें आमकां कुरपेन आनी भलायकेन भरलेल्या पासत बापा तुजी सगळी आत्मीक वरदानां तूं आमकां सुबांपणी देव आमचेर सुबांपणी देवयत आसा अर्गां तुका भुरग्याच्या देण्यान तुवें आमकां भरल्यांत म्हूण तुका अर्गां आनी दिनवास पवित्र आत्म्या तुका वेळ दिवंक हांव वावुरतेली बापा तुजो मोग तुजी ओळख दुसऱ्यांक दिवंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर हे मागणे आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताच्या नांवी आमेन. Amen. Praise God. एक सांगपा जाय म्हाका